माय मोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. काणकोण अवेनवरा पुलाची जाला अवतिकाय. सरकारान नवो पूल बांदपाचे दिल्ले आश्वासन. अजूनही पूल जाग्यार पडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. वेळसाव बॅरिकेडिंग केल्ल्याचो निषेध करताना वेळसावकार देवले रस्त्यार. आमच्यो आडमेळी तडीक लायल्यो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन. थळाव्यांनी दिल्या शिटकावणी. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोण अवेनवरा पुलाची अवतिकाय जाला. गेल्या वर्सा जून महिन्यात पावसात पुलाचे प्रोटेक्शन वॉल कोसळिल्ले. सरकारान नवो पूल बांदपाचे आश्वासनही दिल्ले. अजूनही तो पूल तसाच तसो आसा. लोकांक भय पडला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. तालुक्यातल्या खोतिगांव पंचायत वाठारान आशिल्ल्या स्पेशली अवे नवर हांगासर एक पूल आशिल्ले आणि हांगासर जे पूल आशिल्ले ते पूर्णपणे कमजोर जाल्ले आणि केन्नाय ते पूल मोडपाच्या परिस्थितीक पाविल्ले. आणि जेन्ना हे पूल इतले सिच्युएशन डेंजर आसा देखून गांवचे लोक सातत्यान बोळ मारताले की खंयच्यान तरी गव्हर्मेंटान बेगिनान बेगीन त्या जाग्यार घालचे. आणि जो लास्ट टाइम पावसाळो आयिल्लो त्या वेळाचेर व्हळाक भरपूर उदक आयिल्ले आणि ताजी एका सायडीची प्रोटेक्शन वॉल पडली आणि प्रोटेक्शन वॉल पडल्या उपरांत उदकाच्या स्पिडीन थंयसरले पूर्णपणे माती सकयल देवली आणि रोडच ब्लॉक जालो. त्या वेळाचेर मामलेदार, कलेक्टर आणि आख्खी डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम हांगासर आयली आणि मोठो एक व्हडलो इश्यू तयार जालो. प्रसार माध्यमांतल्यानच मोठीशी बोवाळ जाली आणि त्या वेळाचेर गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की हे पूल बेगिनान बेगीन जाग्यार घालपाक जाय म्हणून. पूण जेन्ना ह्या पुलाचें काम सुरू जालें त्या वेळाचेर ह्या भागांतले लोक सामके हॅपी जाले की आतां तरी हे पूल जाग्यार पडटले आणि आमी आतां सुखरूप घरा कडेन पावतले कारण हो रोड आतां डेंजर सिच्युएशनाक उरचो ना म्हणून. पूण प्रॉब्लेम असो जाला की जेन्ना हांगासर रिपेरिंग काम सुरू जालें त्या वेळाचेर सातत्यान लोक पळयताले की हे पुलाचें काम कशें कितें करता. पूण जर पळयलें जाल्यार हे वीक जाल्ले पूल पूर्णपणे कळम येवन खचिल्ले पूल बांदलेच ना जाल्यार फक्त जी प्रोटेक्शन वॉल खसून पडिल्ली ती फक्त ती हॉलच बांधली आणि बाकीचे जे डेंजर सिच्युएशन आशिल्ले पूल तशेंच उबे आसा. ह्या पुलाची जर गती पळयली जाल्यार मुळांतल्यान पूर्णपणे सिमेंट सुटून पडला आणि जे मुळांतले सळ जे आसा पुलाचे ते सळ कळमेवन गंजून पूर्णपणे काळे जाल्या, कांय सळ बँड जाल्या आणि कांय कडेन सिमेंटूच पूर्णपणे खसळला. दुसरी गजाल जेन्ना हे पूल आशिल्ले त्या पुलाच्या दोनीच्या सायडीन प्रोटेक्शन म्हणून खांबे घातिल्ले ते खांबे आतां पूर्णपणे अशें सिच्युएशन जाला की जणू काय ते आतां मोडून पडपाच्या तयारीन पावला. तिसरी गजाल ह्या पुलाचे जे फाउंडेशन आशिल्ले जवळ जवळ 1 ते 1.5 मीटर भितर आशिल्ले पूण आतां इरोजन जावन अशी परिस्थिती जाला की हे जे पूर्णपणे फाउंडेशन वयल्यान आयिल्लें आसा म्हणजेच हे फाउंडेशनाच्या सकल ही लेवलाची पातळी गेल्लेली आसा आणि ताका लागून हे पूल इतके डेंजर सिच्युएशन आसा की फाल्यां उदक येता आसतना एक जर व्हडलें झाड पडलें आणि झाड जर व्हांवन आपटलें जाल्यार हे पूल कशेंच उबें उरचें ना. अवेनवराचो पूल गेली कितलीशीच वर्सां सावन हुस्क्याचें कारण जाला. कितलोसोच तेंप जालो ह्या पुलाचे मेंटेनन्स केल्यार. कागाळी केल्यो पूण कांय फायदो जालो ना खंय. गेल्या पावसान पुलाची प्रोटेक्शन वॉल कोसळ्ळी. नव्या पुलाचें आश्वासन दिवन सरकारान फकत प्रोटेक्शन वॉल बांदून दिल्ली खंय. प्रोटेक्शन वॉल कोसळिल्ल्यान येरादारी ठप्प जाली. आतां पुलाची अवतिकाय जाल्या. सरकारान हो पूल जाता तितले बेगीन रिपेर करपाक जाय ना जाल्यार व्हड अपघातय जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. तुझं फाउंडेशन जे आहा पळय 1.5 मीटर फुल्ल जे ओपन पडलेलें आसा तें एक तर फिलिंग करपाक जाय. वयर जे सायडीच्यान पायप घालून प्रोटेक्शन वॉल करता ते बँड जाल्लेले आसा आनी लोखणाचे सळ जे आहा पळय ते कळमेन सिमेंट सगळें भायर पडलें आनी म्हाका दिलें आनी एक पावस जर गेलो जाल्यार ऑटोमॅटीक सुद्दां ते पूलय म्हाका दिलें सकयल बसपाची शक्यता आहा तेका. इतलें डेंजरस जाल्लेलें आहा हें पूल. पण लास्ट टाइम जे कितें खसळ्ळें आणि ब्लॉक जाल्लें म्हणटा तेन्ना लोकांक कितलो प्रॉब्लेम जाल्लो. लोकांक खूब प्रॉब्लेम जालो कारण लोक जे येवटेन येयल्ले आसले पळय ते जी कोण टुरिस्ट एक बस येयल्ली आसली ती सुद्दां येवटेनूच उरली. मागीर जेन्ना रोड क्लियर करून मागीर तांकां व्हरपाक लागलो रातचो लेट जालो तांकां. सगळ्या लोकांक त्रास जालो हिंगांच्यान. तांकां कोण काणकोण वचपा आशिल्ले पळय कामाक बाकी कोण येवपा आशिल्ले सगळ्या लोकांक त्रास जालो. आतां ताका उपाय कितें म्हणटा तूं. उपाय एकूच मेळ्ळो की पूल बेगीच्या बेगीन रिपेर करचो. सध्या तेंच्यांनी ती रिटर्निंग वॉल जी पडलेली पळय सायडीची ती बांदलेली आसा ती बरी गजाल पूण हे पयलीं रिपेर करपाक जाय आशिल्लें. आतां फाल्यां जर पूल मोडटा थंय रिपेरिंग वॉल परत मोडची पडटली
म्हणजे तेन्ना तर करताले एक भितर चालून वयताले गव्हर्मेंटाच्या कामा भितर. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. वेळसाव बॅरिगेटिंग केल्ल्याचो निषेध करताना वेळसावकार रस्त्यार देवल्यात. मामलेदारान सुवातेर येवन केली वन सायड पळोवणी. पारंपारीक प्रवेश रस्तो आणि फुटपाथ बंद जाल्ल्यान गांव, पोस्ट ऑफिसा सयत मुखेल सुवातांनी तांचे येरादारींत आडमेळी हाडिल्ल्यान वेळसाव थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. प्रवेश ताकतिकेन परतून सुरू करपाची मागणी करून थळाव्यांनी निषेध केलो. हाका लागून मामलेदारान परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर थळार पळोवणी केली. 28 आंतन वजन आमचे रिप्रेझेंटेशन पावताच ताणें सगळें लेटर केलें. चीफ टाउन प्लॅनर, मेंबर सेक्रेटरी, डिप्युटी कलेक्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ TCT एंड सरपंचाक. पण आज मामलादार डिप्युटी कलेक्टर ताबडतोब एक्शन घेयलें आनी लेटर केलें टू द मामलादार एंड टू द सरपंच. कायंडली रिपोर्ट दीस मॅटर. सो उपकारी आमी, कित्याक आमकां दिश्टी पडटा की वाड मान कांय जायना. तूं तरी कायद्याचेर गेलो सगळें जायन मेळटा. देखून हांव आज पंचायता कडेन मागता जेन्ना आज डिप्युटी कलेक्टर मामलादारान इन्स्पेक्शन केलां तेजो ऑफिसर येवन ते भाशेन पंचायतानूय एक काम आहा की इन्स्पेक्शन करपाक आनी चोवपाक हें कितें चलत तें. आमी कंपनीचेर वा हेंचेर तेचेर उलयनाय. हांव म्हणटा कितें हो रोड तुमी कित्याक ब्लॉक केला, कित्याक तुमी गेट घायला. आतां हो रोड आतां तुमी हाल्यार कितें कोण गेट घातले, रोड बंद करतले, पब्लीक रोड बंद करतले. जेन्ना वान्स तूं PWD रोड तूं कोता सो तेन्ना तो इट इज पब्लीक रोड. सो कोणेय आपल्यागे पयशे दिवून घायले जाल्यार इट इज कॉल्ड एज ए पब्लीक रोड. आनी हे पासत आमी म्हणटाय की मामलेदाराच्या ऑफिसराकूय आमी सांगताय की बाबा हो आमकां रोड ओपन जावं. आंदोलकांनी ह्या मार्गाच्या इतिहासीक म्हत्वाचेर भर दिलो आणि अधिकाऱ्यांक हस्तक्षेप करपाचे आवाहन केले. तांचे हुस्के आणि आडमेळी सुटावे केले ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी केल्या. अहवाल सादर करतले. हो प्रस्न सोडोवपा खातीर आणि लोकांची सोय परतून सुरू करपा खातीर गरजेची कारवाय करतले अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांक दिले. वेळसावकारांक हुस्को जाला. मुखेलपणान ह्या वाठारांतल्या विस्तारीत उद्देगीक प्रकल्पांक लागून निर्माण जाल्ल्या पर्यावरणीय आणि फुटपाथ सुविधांच्या आव्हानांक थळाव्यांक तोंड दिवचें पडटा. लोकांक उदकाक आणि विजेक लागून आडमेळी येवपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या. आमी हेवटेन येताले वयताले आनी आमचे सगळे फिशरमॅनाचे आमचें हें आसा धंदो आसा तें इतलेंच आमी हेवटेन व्हरताले. पयलीं हें नाशिल्लें हेवटेन बसी वचनाशिल्ल्यो, कांय वचनाशिल्लें. आमी हेवटेन वयताले आनी आतां सुद्दां आमी हेवटेन येता लागीं पड म्हणून. हांगसून 2 किलोमिटराची वेळ आसा आनी वेळेर आमी तें नुस्तें मारतें हाडून हांगसर हें करताले, दिताले. आतां हांगसर आमकां तेणें हें केलें. सांगपाक म्हटल्यार आमगे गांवाचे भाव सगळे येवपी वचपी, ह्या रस्त्यान येवपी वचपी कितें धंदो बी कितें आशिल्लो पळय आमी समज नुस्त्याक जावं आनी कितें समज नाल्ल बिल्ले कितें विकूंक व्हरून आमी पोट भरपी ते आज आमची वाट बंद केली. ती वचपाक मेळना म्हणून लोक सगळो आमचो गांवांक चावताळलेलो आसा. आतां फुडें आतां कितें करपाचें आहा तें आमी लोकांचे बाबा फुडें काडलेलो आसा. तो कितें करपा तो ताका आमी हेल्प मागता तेजे कडेन. आमी करपा जाय म्हणून आमचे फुडें. आतां तेणें कितें करता तेन्ना आमी पब्लीक उबे जातले. तारखे हांगा पोस्टान एडी करपा येयल्लो तर येयल्यार हांगा बंद आसा सगळें आनी भायल्यान लोक उबे आसा. तेन्ना आमचो रोकोदीन बाब हो आमकां सदींच हेल्प करता. आमचे शेतकारांचे तो प्रेसिडेंट आसा ताका हांवें फोन केलो आनी 21 तारखेर तो म्हणलो हांगा येवया आमी पोस्ट ऑफिसा कडेन पळोवया. ताका घेवन हांव 21 तारखेर येयलो जाल्यार हांगा सगळें पोस्ट ऑफिस बीन सगळें बंद केल्लें. सेक्युरिटी हांगा भितर वचोंक दिना आमकां. तर तेणें आमी जायते ट्राय केली. 20 मिनटां रावले जाल्यार पोस्ट ऑफिस तो पोस्टमार्टम भायर येयलो आनी लोकांनी हें सगळें मनी ऑर्डर कितें रेजिस्टर्ड एडी बी तो घेवन वयता. लोकांक सांगलें आमी वयता इन्स्पेक्शन करता येताय कित्याक कलेक्टर मामलादार येयल्लो आसा तेणें सगळें इन्स्पेक्शन केलां. तेणें दाखयलो आमी कितें आनी कात तें. आनी हांवें लेटर केलो आहाय रिगार्डींग द क्रॉस. सगळी लेटर हांवें केलो आहाय सगळ्या डिपार्टमेंटाकू, पंचायतीकूय केल्या, सगळ्याकूय केल्या. ही पोत्री कित्याक मारल्या काय म्हूण कित्याक हे पोत्री मारपाक आख्खी परमिशन कोणाकोय दिलो न्हय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हालींच मंजूर जाल्ल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पा वयल्यान देशभरांतल्या कामगारांक जायत्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो पूण अर्थसंकल्पांतल्यान
कामगारांक कांयच मेळूंक ना हे कामगार विरोधी अर्थसंकल्प अशें म्हणत आयटकान टिका केली. सरकारान 12 लाख रुपया मेरेन येणावळ कर माफ केला तरी मध्यम वर्गाक हेर करांच्या रुपांत भार सोंसचो पडटलो. अप्रत्यक्ष कराक लागून सादारण नागरिकांचेर कराचे भार वाडटले अशें अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस म्हळ्यार आयटक संघटनेन बुधवारा पणजे घडोवन हाडिल्ले निशेध रॅलीक आपलें मत उक्तायलें. तशेंच संघटनेच्यो वेगवेगळ्यो प्रलंबीत मागण्यांचेरय तांणी भर दिलो. जिंदाबाद 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 पार्टी गयात पार्टी गयात पार्टी गयात पार्टी गयात कामार करात कामार करात कामार करात कामार करात जिंदाबाद 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 Union budget down, down. Union budget डाउन डाउन Union budget डाउन डाउन Union budget डाउन डाउन कमी पगार कमी पगार 24,000 कमी पगार 24,000 वर्सांनी वर्सां बजेट येता आनी आमी ती आयकता थोडेशे क्रिटीक मारता आनी मागीर सगळे कान आनी दोळे आनी सगळे इंद्रियां जामता. A budget is a statement by the government of its philosophy, of its arthajnan about the government's policy of rule of the entire nation and especially those affecting the people of our country. GST सगळ्यांक लागता. जरी तर कोणे दूध पेडो खालो ताका GST लागता, कोणे मसालो डोसा खालो GST लागता, कोणे एक धाकटुली पिन बाजारांत घेतली ताका GST लागता. सो सगळ्यांक GST लागता असा संतोष जाल्यार आमकां सगळ्यांक प्रत्येक कामगाराक कमीत कमी 1 लाख रुपया दिवचे आनी आमी टॅक्स भरूंक सोदता. ह्यो आमचो देश प्रगतीशील करूंक सोदता, विकसीत करूंक सोदता. अरे प्रमोद सावंत म्हणटा, डॉक्टर प्रमोद सावंत की गोंया विकसीत करपाक जाय, प्रगतीशील करपाक जाय. प्रगतीशील आणि विकसित केन्ना जातले जेन्ना लोक गरीब गोर लोक तकली वयर काडपाक सरतलो, जेन्ना तांकां आर्थीक बळ मेळटलें. जर लोकांक गरीब गोर लोकांक आर्थीक बळ ना आनी तुमी विकसीत गोंय, विकसीत भारत, प्रगतीशील भारत कितें म्हूण म्हणटा, खंयच्या तोंडान म्हणटा. आनी बेकारी काबार करची कितें तरी योजना ह्या बजेटींत आहा कांयच ना. पूण दुसरें कितें आसा, इन्शुरन्स 100% प्रायवेटायझेशन, डिसइन्व्हेस्टमेंट, नॅशनल मॉनिटरी पायपलायन, जितले सगळी संपत्त आमच्या देशाची लोकांच्या कुस्तार, लोकांनी टॅक्स भरलेल्यो व्हडल्या व्हडल्या इमारत्यो, स्टेडियम, रेल्वेज, टेलिकॉम, शिप बिल्डिंग, पोर्ट अँड डॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी सगळे ते प्रायव्हेट करूंक सोदता. गोवा 365 खातीर विन्संट रुजारियो, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख. गोंयांत सुक्या हवामान तिगून उरतले, तापमान सामान्य परस चड आसतले, राती थंडसाण जाणवतली, हवामान खात्याचो अदमास. राज्यांत सुखी परिस्थिती उरतली. चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरतले जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले. हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. गोंय दर्यादेगेर नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. गोंयांत सुखी परिस्थिती. बिरेस्तारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. फांतोडेर धुक्याची शक्यताय. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.